कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय नमः. भूवैकुंठ म्हणून सांगून घेवचे हे पवित्र जावन आशिल्ले तिरुपती तिरुमला क्षेत्रा एक भूवैकुंठच हांगाचे वैभव देवान दीस पशे दीस वर्ष पशे वर्ष वृद्धी करता आयिल्लो आसा. ह्या भूवैकुंठ आनी आमगेले ह्या समाज GSP समाजाक एक विशेष जावन आशिल्ले अति प्राचीन जावन आशिल्ले एक संबंध. आमकां हे वेंकटरमण देव फुडें दाखोवन इश्टदेव जावन आसा. आमगेले विजेंद्र तीर्थ स्वाम्यान व्यासराय स्वाम्याले ओटू ह्या देवाक पूज केला म्हणून इतिहास आसा. आज आमगेले सेमेंती स्वामी हांका आज तिरुमला देवस्थान हांनी सकल मर्यादपूर्वक आज तांकां स्वागत करून त्या वेंकटेश्वराले दर्शन साधारण 300 जन आमी समाजाचे पुरो ಒಟ್ಟು करून देवाले एक दर्शन घेवचें आमकां भाग्य मेळ्ळें. तशीच मागीर पद्मावती देवस्थाना वचून जाल्यार तशीच स्वाम्याक स्वागत दिवन आमकां पुराय पद्मावती देवीले एक दर्शन करचें भाग्य मेळ्ळें आसा. हे संबंध एक विशेष जावन आसा. विजयंती स्वाम्याले कालाक हे संबंध एक दृढ जालो जाल्यार हे आमगेले समाजाचे आनी वेंकटरमणाले हे तिरुपतीचे संबंध ताजे पूर्व दाखोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमगेले समाजांत आमी एक अध्ययन केल्यार कितलीं देवस्थानां वेंकटरमणाल देवस्थान 700-800 वर्षां इतिहासाचें देवस्थान आसा. आमगेले विजयश्री स्वाम्यान एक 1500 दाखोवन 1600 मनयता म्हळ्यार एक 500 वर्षां इतिहास. जाल्यार कार्कळ देवस्थान आसचा पुरो, हरिकंडिगे देवस्थान आसचा पुरो, सोमेश्वर देवस्थान आसचा पुरो, बंटवाळ देवस्थान आसचा पुरो, विजयंती स्वाम्याले पूर्व दाखोवनूच हें पुरो देवस्थान आमगेल्या समाजांत आसा. म्हणटना आमगेले आनी ह्या वेंकटरमणाले कसो संबंद एक आलोचनीय विशय म्हळ्यार अतिप्राक दाखोवन आमकां हो देव एक इश्टदेव जावन आसा. आमगेले तुमी देवस्थानाचें नांव पुराय एक आमी अध्ययन केल्यार आतां कोच्ची म्हणटा ती गोश्रीपुरा ताजें देवस्थाना नांव कोच्ची तिरुमला देवस्थान. बंटवाळांत जाल्यार तशी बंटवाल तिरुमला देवस्थान. आमी उಳ್ಳाल पळयलो उಳ್ಳा लक्ष्मी नरसिंह तथा तिरुमला देवस्थान. मुलखेंत जाल्यार एक कालार विठ्ठल तिरुमला देवस्थान म्हळ्यार विठ्ठल आनी वेंकटरमण आशिल्ले कालार तिरुमला देवस्थान. हाजे अर्थ कसो जाल्यार म्हळ्यार हें एक क्षेत्राचें. आतां आमी एक रामाल एक देवस्थान म्हळ्यार कोदंडराम देवस्थान म्हणून एक जाग्याचें नांव आपास येवचें बारी उणें. जाल्यार वेंकटरमण म्हणले कुडले ह्या तिरुमला एक नांव ताजे ओटूची जोडसून येता. कित्याक म्हळ्यार त्या देवाले ओटूची ह्या एक क्षेत्राचे ह्या एक पवित्र जावन आशिल्ले सप्तगिरी म्हणटाची ह्या एक गुड्ड्याचे एक महात्म्य ताजें एक महत्व एक आसा. हे गुड्डोची एक देवालचे एक देवाल स्वरूप जावन आमी नमगून येवन हे गुड्ड्याकाची एक महत्व आसा. तशें जावन वेंकटरमण देवस्थान म्हणलें आमी मुल्की वेंकटरमण, कार्कल वेंकटरमण, बंटवाळ वेंकटरमण, कोड्याल वेंकटरमण म्हणून सांगल्यार वेंकटरमण तिरुमला वेंकटरमणूच. तशें जावन प्रत्येक देवस्थानांत आमी त्या तिरुमला म्हणलें एक नांव जोडसून ह्या क्षेत्राचे एक कसन एक अनुस्मरण आसा की ताजी एक उडगासू काडता आसताची. देवा तूं हांगा आसा खंय तिरुमलांत आसा तुका आमी आमगेले गांवांत तूं नमगून येताची म्हणलें एक आमी अर्थ करून घेवचें पडटा. तशें जावन ह्या क्षेत्राक आनी आमगेले एक समाजाक विशेश संबंद. तशें आमगेले समाजाच्यान फुडें दाखोवन हांगा विशेष जावन मस्त पुराय देणगी दिवन मस्त पुराय काणीक आमगेले घरखडे ह्या देवाले डब्बी दवरून ताका श्रावणांत शेनवारांत एक पूज करची की प्रत्येक घरकडे म्हळ्यार प्रत्येक कुटुंबांत फुडें दाखोवन चोलना येयले एक विशय.
तशी आमगेल मुल्की देवस्थाना जाल्यारी दर्शन सेवा आसा. हे दर्शन सेवे जाल्यारी आमगेल्या शेनवाराक दर्शन आयले कुडले भायर आयले प्रथम जावन सांगचें कशें म्हळ्यार गिरीवैलधान्याच आनी शिवस्थळाचे काणीक असल्यार नुडीकट्ट असल्यार मुखार येवका म्हळ्यार आपण हांगा गिरीवैलधान्या म्हळ्यार तिरुपती देवाल काणीक घेता म्हूण थंय दाखयता आमगेले एक समाजाचे आनी हें देवाले एक संबंद. तशी खंय असल्यार हें देवाले एक उडगास काडचो ताका काणीक करची तागेलें अनुस्मरण आमी केन्नाय करता आसचें आमगेले एक समाज. तशी हें काशी मठाकय आनी ह्या देवाके विशय समज हांव तावळे विजयंतीत स्वाम्यान सांगलें तेंच विजयंतीत स्वाम्यानच यादवयंतीत स्वाम्याक शिष्य घेवन हांगा आमगेले मूल मठ वाराणसी वचून तांकां शिष्य घेवन एक संस्थानाचें एक परंपरा प्रारंभ जाल्ली म्हूण आमी सांगून येवचें. तशी त्या उडगासाक आमगेले काशी मठाधिपती हांगा आयिल्ले तेन्ना एक विशेष जावन हांव गौरव आमी आज पळयलें म्हणके TTDचे दिवन येवचो एक क्रम. तशी काशी मठा आनी हें देवस्थानाक ह्या क्षेत्रा जाल्यार एक विशेष एक संबंद आसा. ह्या क्षेत्रा विशय हांव कसं सांगता म्हणना पूण तुमकां पुरा गोत्तशिल्ले विशय देवा विशय हांव वैभवा विशय कसं सांगता म्हणना तुमकां पुरा गोत्तशिल्ले विशय जाल्यार हें हांतू सान एक हें कसं म्हळ्यार आमी कसं एक लेखला की ताज्या पयशी विशेष जावन चड विशेष जावन आशिल्लें एक संबंद समाजाक आमगेले संस्थानाक आनी आमगेले पुरा देवस्थानाक आसा ह्या विशय आमी आलोचन कोरका ह्या विशय आमी अध्ययन कोरका. आमकां आतां मातशें दिसता आशिल्लें बेडी आंजनेय देवस्थाना इदराक अखंड दीप म्हणून 5 दिवो जलता आसता. तुमकां दिसता भक्तजन थंय येवन कर्पूर जळोवची तांगेलें नारिकेळ म्हळ्यार नारलो समर्पण करचे पुराय निरंतर 24 गंटे चलता आसता. आमगेलें एक सौभाग्य कसं म्हळ्यार हें दिवो 2015 अक्षय तेदिगे तेदुसू हें दिवो श्री वेंकटरमण देवस्थान मुल्की तर्फेन हांगा समर्पण करचें सौभाग्य आमकां मेळ्ळें. मुल्की देवस्थानाक आनी तिरुपती देवस्थान विशेष संबंद अति प्राक दाखोवन आसा. हांगा मुल्की देवस्थान दाखोवन तत्तवळी रामदंडो म्हणटाचे दर्शन समेत हांगा येवन त्या दर्शनारी ಒಟ್ಟು केलेले काणीक पावीत करचे प्रतीती शतशतमान दाखोवन आसा. हाजे रेकॉर्ड जाल्यार आसा अतिप्राक म्हळ्यार 200-300 वर्स फुडें जाल्यार आत्तां लॅक जाल्यार कोटी गटल्यान काणीक थंय ಒಟ್ಟು करून हांगा समर्पण जाल्लेले रेकॉर्ड आमगेले आसा. तशीच आमगेले दर्शन सेवा म्हणटाचे कालभैरव आमगेले ह्या प्रतीती कसं म्हणटा तो कालभैरव काशीचो मुखारसून रामेश्वरा सेतुस्नान आयलो. सेतुस्नाना दाखोवन हांगा तिरुपती येवन तिरुपती देवाला आज्ञे प्रमाण मुल्के येवन सेव करतास थंय आशिल्ले तागेले भक्तजनाले कश्ट कार्पण्य पुराय दूर करून तांगेले काणीक ಒಟ್ಟು करून हांगा पावोवचें एक जबाबदारी त्या कालभैरवा आसा म्हळ्यार एक सांगून आयिल्लें आमकां अनुभव जाल्लो विशय. तशी आमगेले पुरा देवस्थानांत आमी वेंकटरमण देवस्थान म्हणून खंय सांगताच की मुल्के मात न्ही प्रति एक वेंकटरमण देवस्थाना जाल्यार भैरवाले मुद्रकी भैरवाल खांब्यान तागेले एक शक्तीचे एक आवाज की आसा म्हणून आमकां पुरा जनाक अनुभव जाल्ला. तशी वेंकटरमण आमगेलो समाज हे भैरव हाजी एक विशेष संबंध कल्पना आसा आमकां अनुभव पुरा जनाक आसा.